सुरुवातीक गायन करूया A7 पेज नंबर 4. Sorvesporazo polvo, surdomra poros morto, sorvesporace mundi, sopia porosus morte, pebacha dobra zoruya, dacha mundi ranzomuya. म्हज्या अपुरबायच्या बाबा भयणीनो, सगळ्यांक तुमकां मायज मोगाचो येवकार ह्याच्या मिसाची भेटीन. आयज म्हयन्याचो आगोस्ताचो पयलो शुक्रार आयस्करी भाशी मिसाची भेट आमी बापाक दिनवासीच्या मनान उबारता. TFRCC चॅनला वरवीं दर घडयेक दर दिसाक तुमचो भावार्थ जिवार जाल्लो आसा. जें तुमी आवडटात, जें तुमी मागतात, जें तुमी देवा लागीं आशेतात, देवान घडये जायते जाणांक फावो केला. ह्या चॅनला वरवीं जायती शिकवण देवाची जावं याज्ञिका वरवीं, लौकीक भाव भयणां वरवीं, धार्मिकां वरवीं आख्ख्या संवसाराक पावल्या. त्या पासत ह्या चॅनला खातीर, हें चॅनल फुडें वतल्या खातीर, वावुरतल्या पासत देवाची कृपा तांचेर मागतना दोन दिसाक आमकां मिसाची भेटेन वांटो घेवंक, आत्मिकतायेन वांटो घेवंक आमकां आदार सहकार मेळटा. त्या पासत तुमी हो पाठिंबो दितात, तुमी आदार दितात देखून तुमकांय शाबासकी आनी तुमकांय दिनवास. हेंच ओळखून घेवन आयज आनीक एकदां हे मिसाचें बलिदान देवाक दिनवासीचें आमी करूंक सोदता. सगल्या आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांतांत आनी संवसाराक वावुरतल्या फिरगोजांनी आमच्या गोवण्या पासत तांच्या जिविताच्या देण्या पासत एक बरें गवणी कशें आपल्या शेड्याची निगा घेवंक, ताची सेवा करूंक दीस रातभर वावुरतात. देवान तांकां बरी भलायकी दिवंक, देवान तांकां राखूंक, सांबाळूंक, केरी भाशेन जे पिडेंत आसात, कोसळटात तांकां पेकोणी मेळूंक, आनी जे कोण मरून गेल्यात आमचे गवणी, आमचे याज्ञीक भाव, तांकां देवान आपल्या गोपान शांतीन सवस्कायेन दवरून. हेंच करूंक बाबणो आमी सगळीं सांगाता. आयज मेळून ह्या मिसान वांटो घेवन दर एका आमच्या गोवण्या पासत आयज बापाक दिनवासूया आनी मिसान खुशालकायेन आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक फूट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी बाबून ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन फावो त्या मनान वांटो घेतना आमी याज्ञीक गवणी कशें, तुमी लौकीक कशे कडेन जायते फावटी आमी चुकल्या. देवान दिल्लें कार्य, जेजून दाखयल्ली वाट सांगातात चलूंक, एकामेकाची सेवा करूंक, एकामेकाक आदाराची जावंक, एकामेकाक आमी पाठिंबो दिवंक घडये जायते फावटी आमी चुकल्या. देवा लागीं एकामेका लागीं आमी बोगसणे मागुया आनी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पविदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो नांव उच्चारून सांगता. मनाचे दोन तोंडान उच्चारून, वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बागेवन सदांच आंकवार मरेक सगळ्या देवृतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पविदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकुतकोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकुतकोर. प्रार्थुया. देवा तुजेर पातये तोलांक तूं सांबाळटाय. तुजे विणे कितेंच पवित्र ना, कित्याकूच मोल ना. अदीक अदीक तुजी काकलूत तूं आमकां दाखयताय. आतां सावन आमचें काळीज सदांकाल तोखतल्या देण्याचेर दवरच्याक, सोरतल्या वस्तूच्या जिवितान फावो त्यो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखयताय. तो तेच वाटेन आमी सगळीं सांगातात चलूंक
आमी धर्मीक याज्ञीक गवळी आमी लौकीक सांगाता जिविताची वाट चलूंक एकामेकाक आमी बोरमासो बावाट दिवंक जेजून दाखयले वाटेर चलूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. आमच्या सुमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. लेवी शास्त्राच्या पुस्तका वेले वाचप. मोइजेसा कोडे उलोवन सर्वेस्परान म्हणलें, सर्वेस्पराचे दोबाजीक उत्सव हे पवित्र सोबांचे दीस. नेमलोल्या दिसा इस्रायलांच्या पुता धुवांक तुमी ह्या सोबांक आपोवंक जाय. पयल्या म्हयन्याचे 14वेर 2 सांजां मोदें सर्वेस्पराचे पास्क जातले. त्याच म्हयन्याचे 15वेर सर्वेस्पराच्या मानाक फूग नासलोल्या उंड्यांची परब. 7 दीस तुमी फूग नासलोले उंडे खावंक जाय. पयल्या दिसा तुमी एक पवित्र सोबा भरूंक जाय. जोड वावर तुमी करूं नये. 7 दीस तुमी सर्वेस्पराक उज्यांत उलपायलोल्या बेटवणी वोमतल्यात. 7वो दीस पवित्र सोबेचो दीस जातलो. त्या दिसा तुमी जोड वावर करची नात. सर्वेस्परान मोइजेसा कोडे उलोवन म्हणलें, इस्रायलाच्या पुता धुवा कोडे उलय आनी तांकां सांग, हांव तुमकां दितलो त्या देसांत तुमी भितर सरतोच आनी पीक एकठांय करतोच पिकाचे प्रथम फळाचो भरो याज्ञिका कोडे व्हरोन दिवचो आनी तुमी सर्वेस्पराक मांडलोली जावच्याक याज्ञिकान तो सर्वेस्परा मुखार व्हरून भेटोवचो. सोनवारा उपरांतल्या दिसा याज्ञीक ही बेटवणी करतलो. सर्वेस्पराक भेटोवंक तुमी बरो हाडटल्यात त्या सोनवारा उपरांतल्या दिसा सारकी 7 सातोळी मेजूंक जाय. 7व्या सोनवारा उपरांतल्या दिसा पर्यंत तुमी 50 दीस मेजचे आनी उपरांत तुमी सर्वेस्पराक एक नवी बेटवणी करची. ह्या 7व्या म्हयन्याचो 10वो दीस फारीकपणाचो दीस जातलो. त्या दिसा पवित्र सोबा भरची आनी उपास करून सर्वेस्पराक उज्यांत उलपायलोली बेटवणी करची. ह्या 7व्या म्हयन्याचो 15वो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक तोंबूंची परब जातली. पयलो दीस पवित्र सोबेचो दीस. त्या दिसा तुमी जोड वावर करूं नये. 7 दीस तुमी सर्वेस्पराक उज्यांत उलपायलेल्यो बेटवण्यो वोमतल्यात. 8व्या दिसा पवित्र सोबा भरतल्यात आनी उज्यांत उलपायलोली बेटवणी सर्वेस्पराक वोमतल्यात. हो दीस दोबाजीक जमातीचो दीस. ह्या दिसा तुमी जोड वावर करूं नये. सर्वेस्पराचे दोबाजीक उत्सव हे. ह्या उत्सवांक इस्रायलाच्या भुरग्यांक तुमी एकठांय करूंक जाय. दर दिसाचे रिती प्रमाणे सर्वेस्पराक उज्यांत उलपायलेल्यो बेटवण्यो, होमदानां, योद्न आनी पिण्या अर्पणां भेटोवंक ह्यो पवित्र सोबा तुमी भरून हाडटल्यात. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. देव आमचें बळ, आनंदान ताचें किर्तन करात. परतून म्हणया, देव आमचें बळ, आनंदान ताचें किर्तन करात. स्तोत्रां गायात, धोलाचो गणगण करात. किन्नोऱ्यांचो आनी विण्यांचो मधुर आवाज आयकून दी. कोम शिंगां गाजोयात. आज 9व्या म्हयन्याची सुरवात. आज पुणवेचो दीस. आज आमचो महाउत्सव. साबाब, देव आमचें बळ, आनंदान ताचें किर्तन करात. हो इस्रायलाक दिल्लो कायदो. ही जाकोबाच्या देवाची आज्ञा.
इजिप्ताचेर देवान झूज केलें तेन्ना हो हुकूम झुजेक ताणें घालो. साबाब, देव आमचें बळ आनंदान ताचें किर्तन करात. पोरको देव तुमचे मदें आसचो न्हय. भायल्या खंयच्याच देवाक बुजू नाका. जाणें इजिप्ताच्या देसांतली तुका भायर काडली, तो हांव सर्वेस्पोर, तुजो एकलोच देव. साबाब, देव आमचें बळ आनंदान ताचें किर्तन करात. उद्गार. Sorvespora, soy sorvespora, sorvespora, soy. Sorvespora, soy sorvespora, sorvespora, soy. देवाचो शब्द सासणांक तोखता. त्याच शब्दाची बरी खबर तुमकां परगटल्या. Sorvespora, soy sorvespora, sorvespora, soy. Sorvespora, soy sorvespora, sorvespora, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसू. माथेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शोभवर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या काशा देस गांवांत वचून तांच्या देवस्थानांत अशी शिकवण दितालो की सगळो लोक अजाप जातालो आनी अशें म्हणटालो, ही जाणवायन विस्मितां करची पदवी हाका खंयची? तो थेवियाचो पूत न्हय? मारिया म्हणटा ती ताची आवय न्हय? जाकोब, जोजे, सिमांव, जुदास ताचे भाव न्हय? आनी ताच्यो भयणी सगळ्यो आमचे मदें रावतात न्हय? तो ताका हे सगळे खंयचे आयले? आनी ताचे भाशी तांचें मन घुस्पतालें. पूण जेजून तांकां म्हणलें, एका प्रवाद्याक फकत आपल्या खाशा देसांत आपल्या घरांत मान मेळ्ळो ना. आनी तांच्या अविस्वासाक लागून जेजू तुवें चडशीं विस्मितां केली नात. जेजू क्रिस्ताचे शोभवर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, इजायास 61 वर 6वी वड आमकां अशें मेळटा, सर्वेस्पराचे यादनीक, आमच्या देवाचे सेवक म्हूण लोक तांकां पाचारतली. ते तुमकां देवाच्या नांवान आशिर्वाद दितले. जाल्यार पाप साहेब आमचो हाताचो लियो तो यादनिका विशीं अशें म्हणटा, यादनीक जेजूच्या काळजाचे रूपकार, थीरपणान आनी ल्हानवीकपणान घायाळ जाल्ल्या संवसाराक बुजवण आनी पेकोणी दितेले दूत. बाब न्हू, खरेंच जेजून आपल्या शिसां वरवीं यादनीक आयज आमकां दर एकल्याक पवित्र सोबीन आमकां आदाराचे एक आमकां दूत, आमचे गवडी आमकां रात दीस जेजून दाखयलेली वाट चलोवंक आमकां आदार करतले. बाब न्हू, 2014 ह्या वर्साक वेस्ट आफ्रिका एबोला व्हायरस म्हूण आयलो. वॉशाची पिडा आनी ह्या आख्या वाठारांत हो व्हायरस येवन ही वॉशा लागून जायत्या लोक मरूंक लागलो. हें पळोवन जावं समाजीक वावर करतले, जावं राजकारबार चलयतले, जावं यादनीक, जावं मोटवाशी, जावं हेर लोक जोडी मुडी धांवूंक पळोवन वचूंक लागलो. तेन्ना फादर मिंगेल हांणी इगोजेनूच रावंक चिंतलें. तेन्ना हांव ताका बिस्व साहेबान एक मॅसेज पाठयली, मिंगेल तूं वच, तूं राव नाकाय, हे पिडेक लागून तूं मरतलोय. पूण भाव न्हू, फादर मिंगेलनूय बिशपाक परतून एक मॅसेज धाडली. मेंढरांक सांडून
गोवण्यान पोड काडूंक येता जायत. कॅन अ शेपर्ड रन अवे वेन हीज फ्लॉक इज सफरींग इन पेन. आनी बाबनो खरेंच फादर मिंगल पेजारीस खंय ह्या पिडेसाची ह्या वॉशाचे पिडेन ह्या 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 संदर्भान ताची सेवा करतना ताकाय हो वॉस लागून तो मेलो. ताणें आपलें जिवीत ह्या जेजूच्या पावलांनी चलोवन आपले पोरजेक ताणें जिवीत दिवंक भेटयलें. बाबनो जॉन मॅरी वियानी जाका आमी गोवळ्याचो पात्रोन म्हणटा, जॉन मॅरी वियानीन खरी भाशेन आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें. तितलो शिकलेलो न्हय आसलो, जाणवायेन बोलोलो नासलो, पूण ताची ल्हान ल्हान जाणवाय, ताचें सादेपण, ताचें ल्हानवीक जिवीत, ताचो सादो प्रभाव जायतो लोकांचेर पडटालो. दिसपोटी मिसाचे भेटे वरवीं संस्कारा वरवीं जेजून रिगून ताणें आपलें जिवीत फ्रांसाच्या गांवांत आज म्हणटा त्या फिरगोचेन लोकां खातीर भेटयलें. 24 वरां जायते पावटी जाय तेन्ना तो कुमसोदेनी बसून लोकांची पातकां आयकून जेजूची कृपा भोगसणी तांकां फाव करतालो, काकूत तांकां लाभयतालो. आपलें जिवीत मागण्यांत रावन ताणें दुसऱ्याचो भावार्थ वाडयलो. कितलो लोक ताचेशी येतालो ताचें बरें उतर आयकूंक. आनी ताणें आपलेच भलायकी पडे नासतना, आपलें खाण जेवण पडे नासतना, आपली कुशालकाय, आपली कम्फर्टेबिलिटी पडे नासतना आपलें जिवीत जेजू भाशेन ताणें आपले पोरजेक भेटयलें आनी आपलें जिवीत दिलें. बाब न्हू एक यादनीक आपल्या पासून जियेना, तो पोरजे खातीर, कित्याक देवान ताका पोरजे मोदें विचून काडला. ह्या मनशा मदलो विचून काडला मनशा खातीर, ह्या मनशाची सेवा करूंक, हे पोरजेची सेवा करूंक आनी हे पोरजे खातीर आपलो जीव दिवंक. असलो गवडी फादर मिंगेल पेजारीस जावंक पावलो. असलो गवडी जोआ मारी वियानी जावंक पावलो. असले गवडी आयज आमकां बिशप रोमेरो आमकां दिश्टी पडटा. असले गवडी आयज मॅक्सिमिलियन कोल्बी आमकां दिश्टी पडटात. असले गवडी आयज हजार आमकां दिश्टी पडटात. कितले भाग्यवंत आमकां दिश्टी पडटात. कितें केलें तांणी? आपले चिंतीन आसतना आपले पोरजे खातीर ते जीव दिवंक तयार जाले. एक बऱ्या गवड्या भाशेन एक शेडी सांडलोली पासून ते सोदूंक गेले, कित्याक ते जाण आसले ही बापाची येवजण. बाब न्हू आयज हेंच आमी गवण्या खातीर मागता. एक खरो यादनीक गवडी ताचो वावर आमच्या धर्म प्रांतान आमचे फिरगोचेन कितें गाय. बाब न्हू पयले खातीर एक यादनीक एक गवडी जावन आसा, देवाच्या एकवटान रावन मागण्यान जियेतलो भाग्यवंत मनीस. बाब न्हू जेन्ना असल्या मागण्यान जियेतले मनीस, आयज आमच्या फिरगोजांनी जायत्यो कार्यावळी, आयज आमच्या फिरगोजांनी जायतीं फेस्तां, जायते प्रोग्राम्स, आयज आमच्या फिरगोजांनी कितल्योश्यो एक्टिविटीज, ह्या सगळ्या बोवाडान जोरी एक यादनीक आपलो वेळ खासगी मागण्यान दिना, आपले फिरगोजेन मिसाचे भेटेन आपलो वेळ दिना, संस्कारां वरवीं आपले पोरजेक पावना जाल्यार ताचो वावर निर्फोड जातलो. एक यादनीक भावनो दोयाड मोवाड काकलूतसराचो दूत आपलीशी पोरजेक तो खंयच्याय वेळार तयार तांकां भोगसूंक, खंयच्याय वेळार तांकां कुमसाराचो साक्रामेंत दिवंक, खंयच्याय वेळार पिडेसाची मागणी दिवंक, खंयच्याय वेळार तांकां तांचे गोरजेक पावंक. पूण होच गवडी जर खरेंच घायड जाल्ले पोरजेक, ह्या पोरजेक पातकान रेवळ्ळोले पोरजेक, चूक करतले पोरजेक भोगशिना, तांकां मांदून घेना, सजमून घेना जाल्यार ही जिविताची जोर हो जेजूचो मोग ह्या पोरजेक पावचो ना. बाब न्हू एक यादनीक एक पोरगोटणार गुरू आनी शिक्षक आपले देवाच्या उतरां वरवीं, आपले पोरगोटणे वरवीं, आपल्या दर रेतिरां वरवीं जावं पवित्र संस्काराची वेळ सारून ही कृपा देवाची शिकोवण आपले पोरजे दीक वावरता. जावं समुदायान वचून, जावं घरांनी विजीट भेट करून देवाच्या उतराचो मोग तांच्या काळजांनी घालता. जरचो दर दिसाक एक यादनीक देवाच्या उतरान वाडोना, एक दोर यादनीक आपली आकारणी करिना,
एक दोर यादनीक आपल्याकूच देवाचे कृपेन वाडोयना जाल्यार हे देवाचें उतर दुसऱ्यांक परगटूंक ताका शक्ती मेळना, ताका बळ मेळना. बाबनो दोर एक यादनीक म्हणटात प्रमाणीक निर्मळपणाचो दूत. कितें आपूण उलयता, कितें आपूण सांगता, कितें आपूण करणी करता, कसली आपूण सेवा करता, कसलो आपूण स्वभावांतल्यान दुसऱ्यांक पावता, हें यादनिकाचें वर्तेपण, ताचें एक प्रमाणीकपण. जर तर एक यादनीक आपूण कितें उलयता तें खरेंच कोडण्यांतल्यान दाखोड करिना, आपल्या न्हेसपा वरवीं, आपले वागणुके वरवीं, आपल्या चलपा वरवीं, आपले उलोवपा वरवीं, आपले देखी वरवीं जरी तर तो क्रिस्ताक साक्षी दिना जाल्यार ताचो वावर परतून निर्फळ जावंक शकता. एक यादनीक बाबनो सादो, ल्हानवीक आनी खुशाल सेवक. एक यादनीक खुशाल आसतलो जाल्यार पयलीं खातीर बाबनो जेजून रिगून तो रावंक जाय. जो तो जिविताचो भार घेवन तो वेता, जिविताचे सगळे आडखळ्यो तो घेवन जियेता जाल्यार ताचें जिवीत खुशाल आसूंक जायना. पूण जो जरी आपलो विश्वास भरवसो त्याच देवाचेर धरून ह्या कुर्सार मालोल्या जेजूची देख घेवन ताचेर आपले दोळे लावन तो तर आपलो दीस सुरू करता तेन्ना तो आपली खुशालकाय फाटी दवरून, आपलें दूख फाटी दवरून तो आपले परजेक खुशाल करूंक वावरतलो, आपले कर्जेक बरेपण दिवंक वावरतलो. एक यादनीक बाबनो भावपणान आनी इश्टागोतीन जियेतलो. आपली फिरगोजीन जियेतना, आपल्या वाराडान जियेतना, ह्या दोरूम प्रांतांत जियेतना दुसऱ्या यादनिकां बरोबर, दुसऱ्या धार्मिकां बरोबर, लौकीक फुडाऱ्यां बरोबर जरी तांकां पाठिंबो दिना, तांकां त्या वेळार आदार सहकार दिना, त्या वेळार तांकां बरें उतर दिना, शाबासकी दिना जाल्यार एक यादनिकाचें भावपण दिश्टी पडचें ना. ते पासत एक यादनीक देवान विचून काडला बाबडीनो पोरजे पासत आनी पोरजे खातीर जीव दिवंक. हेंच एक यादनीकपण, हें गवळीकपण आयज आमच्या फिरगोजांनी दिश्टी पडटा. असलें जिवीत जिवंक जायत्यो बाबडीनो यादनिका जिवितान आडखळी आसात. देर आर मेनी चॅलेंजीस, देर आर मेनी ऑब्स्टिकल्स इन द लायफ ऑफ अ प्रिस्ट. आनी ह्या आडखळ्यांक फुडो करूंक आयज शुभ वर्तमान आमकां आदार करता. आयज शुभ वर्तमानान आमी आयकलां कशे तरेन जेजू आपल्याच गांवांत कितल्यो आडखळी आसल्यो देवाचो वावर फुडें व्हरूंक, बापाची येवजण फुडें व्हरूंक जायते निराशेपण ताका येतालें, जायते एकसूटपण तो भोगतालो, जायते त्रास कश्ट तो भोगतालो. पूण ताणें आव्हानाक फुडो करूंक तो धांवूंक ना. ताणें फुडो केलो, ह्या कुर्साक ताणें फुडो केलो, आपल्याच्या बापाच्या मोगाक ताणें फुडो केलो आनी त्या पासत ह्या पोजेची सेवा करूंक तो पावलो. फादर मिंगेल पाजारीस ही आपल्या आफ्रिकाच्या गांवांत हे एबोलाचे व्हायरस पडून तोय भिवन धांवूंक ना. पूण ताणें आपलें घेतिल्लें उतर, दिल्लें उतर देवाक तो विस्वाशी रावलो आनी पोरजे पासत ताणें जीव दिलो. जॉन मेरी वियारीन आपूण शिकलोलो तितलो न्हय म्हूण पळोवन वचूंक ना, पूण आपल्याक जाता ते जाणवाय घेवन पोरजेक परतून देवाशी हाडूंक, हे सांडलोले आत्मे देवाशी परतून हाडूंक, गायर जाल्ले पातकान रेवळलोल्यांक नवें जिवीत दिवंक, एक नवो उजवाड दिवंक हे यादनीक भाव वावुरले जाल्यार बाबन आयज आमचे यादनीक असल्याच कोश्टांनी वेतात, असलेच एकमूडपण, असलेच कोश्ट, असलेच एकसूरपण, निराशेपण ते भोगतात. त्या वेळार कितें करूंक जाय? खरी भाशेन आमी लौकिकांनी हे आमच्या यादनिका पासत दिसपोटी बाबनो मागण्यान आमी तांकां दवरूंक जाय. वी नीड टू प्रे एवरी डे फॉर आवर प्रिस्ट. जितले आमी तांकां मागण्यान आमी दवरता तितली तांकां शक्ती मेळटा आपले पोरजेची सेवा करूंक, दुसरे सुवातेर तांकां पाठिंबो दिवंक, तांच्या आदार वावरान जावं तरेकवार वावरान तांकां सहकार दिवंक, फुडारीपण दिवंक, हे तांच्या वावरान आमी सांगाता चलूंक, तेन्ना तांकां एक उमेद मेळटा. तिसरे सुवातेर तांकां शाबासकी दिवंक, जायरी बावटी एक बरें उतर तांकां दिवंक. आनी जेन्ना बरें उतर मेळटा, जेन्ना तांकां एक शाबासकेचें उतर मेळटा, तांकां नव्यान वावर करूंक आनीक उमेद मेळटा, आनीक तांकां धीर बोड मेळटा. ते चुकतात तेन्ना तांकां भोगसूंक
तांकां सजमून घेवंक मानून घेवंक कित्याक याज्ञीक मनीस देवान वेचून काडलोले आमचे एक सेवा करतले जाहीर बाडगोडी ते चुकतले जाहीर बाडगोडी ते सांडटले तेन्ना ताची टिका करूंक न्हय तांकां बेमान करूंक न्हय ताचें नांव वाऱ्यार उबोवंक न्हय पूण तांकां सांबाळूं कित्याक ते आमचेच भाव आमचेच पूत आमचे इश्ट ते आमचे सांगाती ते आमचे खातीर तेणी जेजून दाखयली वाट तांणी विचून काडल्या पोरचे खातीर जिवीत दिवंक आनी सेवा करूंक ते पासून जितली भाव भयणो आमी तांचे खातीर मागतल्या तितलो आमचो वावर देवाक मानता तसलो जातलो आयज हेंच ओळखून घेतना दर गवण्या खातीर मागतना मागुया आमचे फिरगोजेन वावतले खातीर मागुया एक बरें उतर तांकां दिवया आनी दिसपोटी मागण्यांत धरून एका बऱ्या गवण्या भाशेन आमचे यादनीक जावंक ह्याचे मिसाचे भेटेन आमी मागुया सर्वेस्परा श्रेष्ठीच्या अनुसार आमी तुका दिनवास जावं तुज्या उदारपण तुवें आमकां दिलाय तो उंडो तुका भेटयता हांव पृथ्वीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो सासणाच्या ससनाक देवाक सोय सर्वेस्परा श्रेष्ठीच्या अनुसार आमी तुका दिनवास जावं तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो दाखाचो सोरो आमी तुका भेटयता दाग बालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो सासणाच्या ससनाक देवाक सोय म्हज्या अपुरबायच्या भयणी भावने म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पविदार देव बापाक मानता तसलें इंसा म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्रतेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय ती देणी आयज तुका आमी ओंपता तूं दुयेन ती मानून घे ह्या बलिदाना वरवीं आमकां हे संवसारांत पवित्र कर आनी सासणेच्या सुखाक पावूंक आमकां सगळ्यांक ही परिशदेची वाट चलोवंक जावं यादनीक जावं लौकीक धार्मिकांक ही एकवटाची वाट चलोवंक आमकां कुरपेन आनी बेसान बोर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसूं आमची काळ जावं बारोया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व कडेन चोरता आमी तुका दिन वासूंक फावो मोगान आमी ताचें मरण समोर ओपताव जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगटाव तीर बरोवशान ताच्या मोहिमेमोत येण्याक ओतरेकताव देखून देरुता भोगता सांगाती तुज्या मोगाचें कीर्तन आमी एकाच ताड्यान गायताव पवित्र 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 दोलबराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्लाच्या वैभवान उंचर्गीं तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय उंचर्गीं तुका जय जय बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले हेच कुशेन कोस मरून सोसूंक वेचे यादी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले ओहो तुमी सोमेज घेयात आनी कायात ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोची तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडले तुमी ही सोमेज घेयात आनी हातले हे पियेयात ही मोज्या रोगताची ही काल्स नवी आनी सासणी कोराचे हे रोगोत पातकाचे हे बॉक्स जोडे मेडच्याक
तुमचे हे पासत आनी सोमेस मनशां पासत ते वारो तोले हे मोच्या उगडासा कोरा. भारताचो गोड परगोटुया सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी एक कालसीतलें पियेता तितलेय पावटी तूं वैभवान येवसोर आमी तुजें मरण परगोडटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जेवणपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरमणीची काल्स तुका उबारता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता. जेजूची कूड आनी रोगो शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर वीस चालवले तुजे पवित्र सुबेचो उडास कर. लिओ आमच्या बागून बापा, फिलीप नेरी कार्दियाल आमच्या आज बिस्पाक, सिम्याव आमच्या आदारी बिस्माक आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनः जेवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. कितें भाशेन जे आमचे यादनीक गवणी मरून गेल्यात तांचो हे वेळार आमी उगडास करुया. तांकां तुजे सगोतीन मेलोल्या सगळ्या समेस्तांक बापा तुजें पर सोडीत मुखामोड पडूंक फाव कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जालोल्यांची बापा दया कर. ह्या मिसाचे भेटेन वांटो घेतल्यांक तुजे कृपेर आशिर्वादान भोरतांचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आनी सगळ्या ताच्या इंतेसांवाचेर सायबा तुजो आशिर्वाद घाल. जे यादनीक आमच्या दर फिरगोजांनी वावुरतात, आपलो गवंडीक वावर भौशीक वावर फुडें व्हरतात, तांकांय बापा बरी भलायक फाव कर. तांकां तूं राख आनी सांबाळ. तांकां तुज्या आशिर्वादान देणेन भर. जे आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समोर ओंपतात, आपलो लग्नाचो दीस पाळटात सायबा तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल. चिपिणीत आसात, कोश्टतात, ओदी करून आमचे यादनीक भाव जावं क्लर्जी होमांनी आसात, एकसूरपण भोगतात, कोस भोगतात, पिडा भोगतात, तांकां हे वेळार तुजी पेकोणी फाव कर. तांकां हे तांचे जाणटे पिरायेर समाधान दी म्हूण मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगा ती बायगो झुजे तिचो मोगाचो पोती बायगो धरून दिता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांणी सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत बेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजूच्या काळजा सारकेले आमचे यादनीक जावंक देवानूच यादनिकांक विचून काडल्यात आनी पोरचे खातीर पाठयल्यात. तांची सेवा करूंक आनी तांचे खातीर जीव दिवंक तयार आसूंक. असलेच जेजूच्या काळजान बोललोले, बोगसण्यान बोललोले, काकलुतीन बोललोले, समजणेन बोललोले, जाणवायेन बोललोले गवणी आमकां फाव जावंक. बाबणे बेडार आमी सगळीं बापाचे आशिर्वादाक ताचे जाणवायेक आमी उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजे कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोबस आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरमंडारा जेजू क्रिस्त जेण्याक आमी बरो माशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांनी सुटय आनी सर्व आकंतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाची दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमेत शांतीताचो मोग आनी ताची जाणबाय सदांकाल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचेय सोवे आसूं. खुशालकायेन हास्य तोंडान आमी एकामेकाक
जेजूत शांती वाटूया. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती शांती दी. भावा भयणीनो, असो जेजू दर मिसाचे भेटेन एक यादनीक ह्याच जेजूक आपल्या हातान घेवन ताची देख घेता. ताचे उतर आपले पोरजेक परगोडटा. खुर्सार किडायलेल्या जेजूची नदर मारून आपली वाट तो सोदता. आनी ह्या खुर्सार किडायलेल्या जेजूची कृपा ताचो दैवीक मोग आपले पोरजेक दिवंक, आपले पोरजेची सेवा दिवंक, संस्कारां वरवीं मिसा भेटे वरवीं दर दिसाक तो वावुरता हे पोरजेक परतून जेजूशी हाडूंक. असो गवळी सांडलोल्यांक सोदूंक गेल्लो, असो गवळी घायलांक पेकोणी दिवंक गेल्लो, असो आमचो यादनीक महायादनीक हे वेळार आमच्या काळजांनी येता. आमकांय तो सोदूंक येता, परतून बापाशी व्हरूंक येता. ह्याच जेजू घेवंक आयली, ह्याच आमच्या गवळ्याक आमी आयज भोगूंक आयली, ती सगळीं आमी सुभागी. सोमया, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कूड आमकां म्हज्या आत्म्याक म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कुडसोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, तुज्या पुतान आपल्या कोश्टा मनाच्या उगडासाक उतरां वर त्या मोगान आमकां घडून दवरला, तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां सगळ्यांक मेळोशें कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमे वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचेय सोवे आसूं. आनी तुमचेय सोवे आसूं. आनी सोर पवित्र देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र तुमचेर आनी आमच्या गवड्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद सांगा त्या एकवटान जिविताची वाट चलोवंक क्रिस्ताच्या मोगान ताचे कृपेन बेसो आनी तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मनांतलो जिवो चालो जय जय, मनांतलो जेजू सोलो जय जय.